म्हजें नांव ब्रिजिडा गोम्स. हांव कुर्तोरी टावन हांगासर गोंयच्या सायबाच्या दर्शन घेवंक आयलां. वर्सा वरस हांव हांगासर येता आनीक हे वर्सा खेरीत आनीक चड बरेंपण भोगता जेन्ना सान फ्रांसीस शावेराक ओदीक लागींतल्यान आमकां पळोवंक मेळटा, हात लावंक मेळटा. आनी येदे वेळार हें हांव उलयतां म्हणल्यार म्हज्या आंगांतल्यान एके भाशेन शिरशिरे जावं पावर कसो भायर सरता, कित्याक म्हाका जाय तो सान फ्रांसीस शावेराचो मोग आसा. जायते बरेंपण म्हज्या जिवितांत हांवें अणभवलां. जावं घडये हांव म्हजो हात मोडलोलो तेन्ना पासून जावं प्रेग्नंट आसतना हे भाशेन वर्सा वरस हांव हांगासर येता. हांवें म्हज्या जिवितांत केन्नाच चुकोवंक ना दर्शन सान फ्रांसीस शावेराचें. जावं 2 वर्सां फाटीं हांव लंडनाक आसलें तेन्ना हांव हांगासर येवंक पावंक ना, पूण सदांच हांव नोवेनान ऑनलायन चोयतालें आनी जायते एके भाशेन हांव मिस कोत्तालें हांव हांगासर येवंक ना. आनी हांव लंडनाक तोन पासून मागतालें गोंय सायबा लागीं तुज्या पांयां सरशी म्हाका म्हज्या कुटुंबाक जिवी सुरक्षीत पावय म्हूण. आनी भाशेन हांव सान फ्रांसीस शावेराक आर्गां दितां. सगळे ताच्या बरेपणा पासत सदांच तो आमचे पासत मागता, आमचें गोंय राखता, सांबाळटा. आमच्या कुटुंबाक ताणें जायते बरेपणां फावो केल्यान. आनीक हे भाशेन सान फ्रांसीस शावेराचो मोग आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत आमी अणभवला तो दुसऱ्यांनी आपल्या जिवितांत अणभवूंक हें भाग आमकां तशेंच तुमकांय फावो करूंक सान फ्रांसीस शावेरा लागीं मागता. आनी आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबाचेर तेच भाशेन गोंयच्या शाराचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर सान फ्रांसीस शावेरान आपलो आशिर्वाद घालूंक येदे वेळार मागता.